नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता आळेकराचो येवकार खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दिसांच्या भेटेर गोंयांत. पणजे पावल्या उपरांत आझाद मैदानाचेर हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. राजभवनार आज दरबार हॉलांत गोंय विद्यापीठाचो दिक्षांत सुवाळो. सांजे गोंय विधानसभेत उलोवप. बिरेस्तारा राष्ट्रपतीची पोन्ने गोंयच्या चर्चिंक आनी अंत्रुज म्हालांतल्या देवळांक भेट. यहाँ आने से पहले आज़ाद मैदान में गोवा की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला बलिदानी वीरों को सादर पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। सभी देशवासियों की ओर से मैं एक बार फिर उन वीरों के सम्मान में नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मैं आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहे स्वयंपूर्ण गोवा अभियान की सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मापदंडों पर गोवा का प्रदर्शन अच्छा है। विकास के अनेक क्षेत्र में गोवा का स्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्ले जी के मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व तथा जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों को सभी निवासियों की भागीदारी की सराहना करती हूँ। चंद्रयानाचो आज टचडाऊन काउंटडाऊन सुरू. चंद्रयान 3च्या इतिहासीक लँडिंग भुरग्यांक दाखयात. खात्याच्या शाळांक निर्देश. सांजे 6:04 चंद्रयानाचे लँडिंग. इस्रोचे 5:27 लायव्ह प्रक्षेपण. लँडिंग करतना आडखळ आयल्यार मोहीम 27 तारखेमेरेन धुकलूंक शकता म्हणून इस्रोची सुत्रां सांगताच. अख्ख्या संवसाराची नजर चंद्रार. पणजेचो मंत्री आमदार बाबूश मोन्सेराताच्या कथीत बलात्काराच्या केशीत म्हत्वाची सुनावणी मडगांव कोर्टात जाली. मंगळारा कोर्टान ह्या केशीत बलात्कार पीडित चलयेची जबानी इन कॅमेरा नोंद केली. केशीची सुनावणी आजूय चालू उरतली. पीडित चलयेची जबानी ह्या केशीत म्हत्वाची. हाय प्रोफायल केशीत पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश आरोपी. दिवचले मुळगांवां एके बायलेचें मंगळसूत्र ओडून फुजो मारपी मडगांव घोगळांतल्या अन्सार नारंगी ह्या 27 वर्साच्या हिस्ट्री शिटराक पुलिसेन राया धरलो. काणकोण कुडचड्यारूय अशीच प्रकरणां. 14 ऑगस्टाक दनपरां मुळगांवां घरा पुरसांत फुलां काडपी बायलेच्या गळ्यांतलें मंगळसूत्र ओडून अन्सार आनी साथीदारान मोटारसायकलीन फुजो मारिल्ल्यो. दिवचल मुळगांवां एके बायलेच्या गळ्यांतले मंगळसूत्र ओडून फुज्जो मारपाच्या प्रकरणात पुलिसांनी हिस्ट्री सीटर मडगांव घोगळांतल्या अन्सार नारंगीक धरलो. 14 ऑगस्टाक दनपरां ती बायल आपल्या घराच्या पोरसांतली फुलां काडटाली तेन्ना दोग जाण मोटारसायकलीन थंय पावले. एकल्यान तिच्या गळ्यांतले 5 पावंडाचे मंगळसूत्र ओडले आनी दोगांयनी मोटारसायकलीन फुज्जो मारल्यो. ते बायलेन पुलिसे मुखार मंगळसूत्र ओडप्यांचें वर्णन केलें. तशेंच मोटारसायकली विशीं म्हायती दिल्ली. अशाच प्रकारची प्रकरणां काणकोण आनी कुडचड्या वाठारांत घडिल्ली. पुलिसांनी CCTV फुटेजीच्या आदारान चोर कोण ते सोदून काडले. ताचो सोद घेतना तो राया सापडलो. ताका दिवचल पुलीस स्टेशनार हाडलो. ताणें मंगळसूत्र ओडल्या म्हूण कबुली दिल्या. ताचे बरोबर आशिल्ल्याचो पुलीस सोद घेता. अन्सार नारंगी आड मायणा कुडतरी फातोड्डे मडगांव म्हापशे काणकोण कुडचडे पुलीस स्टेशनांनी कागाळ नोंद आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ताळगांवांत 2 भुरग्यांचेर रॉट व्हिलरान हल्लो करपाच्या प्रकरणात सुण्याच्या मालकाक पणजे पुलिसेन अटक केलो. दोनूय भुरग्यांचेर GMCत उपचार चालू आसात. सुण्याचो मालक 63 वर्सांच्या माधव रावाक गाठलो तेन्ना ताणें सुण्यांक शिफ्ट करपाची आनी भुरग्यांच्या उपचाराचो सगळो खर्च करपाची तयारी दाखयल्ली. ताळगांवां रॉट व्हिलर सुण्यान 2 भुरग्यांचेर हल्लो केलो. दोनूय भुरगीं GMCत एडमीट. सुण्याच्या मालकाक माधवरावाक गाठलो तेन्ना ताणें सुण्याक शिफ्ट करता तशेंच भुरग्यांचो खर्च उखलता म्हणून सांगलें.
I have already ensured all the people in the village. I will see that such system never happen. That means I will not keep them. I don't want to take any risk. Within 1 week time, I will shift them from both the dogs. I have got American Bulldog and this one. Rottweiler. Both I will shift them. Okay. So just give me 1 week time. This has happened. If we are there at home, this would have never happened. Yes. We were not there at home. Even the maid who looks after, take care of the cage, he was also not there. He had come for some work. We told our maid to prepare food. It was already 7 o'clock. Prepare food and serve. When she went, she couldn't control. The gate was slightly open. We pushed her and came. It is just like our child. I will take care of them till they become totally okay. Now they are improving. Both are fine. Today we served all food, whatever soft drinks, juice, everything since morning till they delay whatever from discharge from the hospital, from home also till they become okay. I will take care. मजगती प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पणजी पोलिसांनी माधवरावाक अटक केलो. यात आमच्या लोकांच्या मदतीने उतर दिलें आसा की आपण त्या डॉगाकूय शिफ्ट करता आनी जे भुरग्यांक कितें आसा ते आपण टेक केअर करता. सो लोकांनी एग्री जाल्ले आसा आनी म्हाका जाल्यार अपील करचें दिसता सगळे कॉलनीक जे पळय डॉग सुणी आसतालो ती सुणी पोसली तुमी हें करची म्हणजे लोकांक अटॅक करपाची थोडी डेंजरसपणी घेयनाका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खारेबानार दोतोर प्रकाश आवदीकडच्यान पयशे उखलूंक लैंगीक छळणुकेचे आरोप केल्यात. थळाव्यांचो आरोप एका दुयेंतीन दोतोर आवदी आड पुलीस कागाळ केल्ली. सारकी चौकशी करिनासतना दोतोराचेर एक्शन घेतली म्हणून बोवाळ. पुलीस चौकशी करतात. IMA फार्मासिस्ट आणि वैजकी मळावेल्या जाळवणदारांचे पुलिशेक निवेदन. We were mainly objecting the way he was called to the police station and the way he was treated, harassed, threatened, and told and giving the writing that closed the clinic. So that was also our main point today coming together. For the device was very nice and he has agreed to give police protection under police protection to open the clinic. तुका जर दाखयलो मेल डॉक्टरान तुका चेकअप केल्लें तुवें फिमेल डॉक्टरा बरें वचपाचें. असले फॉल्स एक्युजिशन घालपाचें न्हू. तुका लागून जायते जाणांक त्रास जाता. आमकां सद्याक डॉक्टर ना अँड ही इज अ व्हेरी गुड डॉक्टर. The question whether the accusation is right, wrong, that is later on. First, the police himself has done the trial. The police trial has taken place before the courts could give the judgment. मेसेज ऐकपायला की 27 लाख म्हणजे 9 लाख म्हणजे 8 लाख अशें ऐकपायला. आता हे जर बरें जाल्ले जाल्यार ते लोक पयशे लागून कितें एग्री जाल्ले, डिमांड कित्याक आयलो पयशांचो, हाजेर सारकी कारवाय जावपा जाय. हे भाशेन पळय डॉक्टरांचें नांव पिडार जावप म्हणल्यार सारकें हे सारकें न्हू हें. कित्याक मुखार मागीर लोक डॉक्टरांचेर विश्वासूय दवरपाना, वचपा डॉक्टरा फुडल्यान वचपाना. आनी जे कोण डॉक्टर आहा बरें काम करपाक तेंचे नांव हे भाशेन पिडार जाता. मुखार भुरगे डॉक्टर जावपाकूय फुडें सरपाना. सो हेजेर सारकें आमी पुलिसांनी सारकी कारवाय करची. सारकें फ्रॉम द रूट कितें स्टार्ट जालें, कितें जालें, कोण कितें जालें, त्या टायमार इतलें लेट येवपाक कारण कितें, पण येयल्ले म्हणटा कारण कितें. आनी जे पळय लोक येताले भायर तेंचे कडेन विचारचे कितलीं वर्सां तेका रेगुलर तेगे पेशंट्स आहा तेगेले तेंचे कडेन खबर काडची पुलिसांनी. 1 जूनादी 3 वर्सां पुराय जातल्याकूच नर्सरीत ॲडमिशन म्हणून शिक्षण खात्यान 13 डिसेंबर 2022 काडिल्ले सर्क्युलर रद्द करचे म्हणून हायकोर्टान याचिका. सर्क्युलराक लागून 1 जून ते 1 जुलय मजगतीं जल्मल्ल्या भुरग्यांक खंय नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत ॲडमिशन मेळना. गोंय सरकाराची दाव्याक हरकत. कोर्टान केस आज दवरल्या. मडगांवच्या PWD आणि वीज खात्या भायल्यो पडीक गाडयो विल्याक लायात म्हणून थळावे मागतात. कितलो तेंपूच ह्यो गाडयो खंय कळमेतात. सरकारान खंय स्क्रॅप पॉलिसी चालीक लावन ह्यो गाडयो उखलच्यो. संबंधितांक सांगून जालें, कोणूच कानामनार घेना म्हणून लोकांची कागाळ. PWD, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, मागीर तुगेले RTOच्या 6-5 गाडयो ते कंडम जावन पडलेल्या. कितले वर्सांच्यो गाडी दिसता ते म्हाका. त्यो म्हाका येईन तरी त्याची इनिशिएटीव घेवन ते स्क्रॅप करपाच्यो गाडयो. आज अशे अख्खे गोंयाक म्हाका दिसता कितले हजारांनी गाडी आसतल्यो, तेंचेर कोणें नजरच मारना. बेस्ट म्हणल्यार हांव गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागता, आमचो बाब CM बरो काम करता, तेणे खंयच्याय डिपार्टमेंटाक एक सर्क्युलर काडपाचें आनी जितल्यो पळय स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो डिपार्टमेंटाच्या भायर आहा
त्यो कंपल्सरी तेजे इनिशिएटीव घेवन त्यो स्क्रॅप करपाच्यो. आनी एक MLA म्हणले तो म्हणटा सगळे आपल्या माथ्यार थापता काय म्हणटा तो वयल्यान. मडगांव गव्हर्मेंट ऑफिसा मुखार PWD जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं थंय जायते स्क्रॅप गाडयो पडून आसा. लोकांची एक मागणी आसा की त्यो गाडयो डिस्पोज करचे आनी तेंचो थंय जे व्हेकला लागून जागो हे जाला कर जाला तो फ्री जातले आनी लोकांक पार्क करपाक तरी जागो मेळटलो. म्हापशा मार्केटांत रस्त्यावेल्या फेरीवाल्यांचेर कारवाय जायना जाल्यार कायदो हातांत घेवपाची मर्चंट असोसिएशनाची शिटकावणी. ट्रेडरांची पालिके बरोबर बसका जाली. 2 दिसां फाटीं मार्केटांत एका दुकानाक उजो लागलो. रस्त्यावेल्या अतिक्रमणाक लागून फायर ब्रिगेडीक वाट मेळूं ना. ट्रेडरांनी फेरीवाले हटावाक तेंच कारण धरलां. नगराध्यक्ष म्हणटा एक्शन घेता. काल जो आयतार दिसा मार्केटांत एक फायर इन्सिडंट जालो आनी तेन्ना फायर ब्रिगेड येवपाक थंय ब्लॉक जाले आनी रस्तो क्लियर करपाक थंय 15-20 मिनटां अशीच गेली. आतां हो समजा इन्सिडंट रातचो जाल्लो न्ही जाल्यार थंय 3-4 दुकानां तरी कमीत कमी वचपाची. हे आमी सांगून थकले. प्रत्येक फावटी फायर ब्रिगेडीची इतकीच मागणी आसा की तांकां एक 5 मिटरचो एक्सेस जाय. हे दिवपाक म्युनिसिपालिटी फाटीं फुडें जाता. सारकें करा कितें कायदो हातांत घेवन आमकां लावं नाकात. कित्याक लोकांक सगळे तापलेले आसात ते म्हापशेकार आनी बाजारकारूच तापलेले आसात. बेश्टे कायदो हातांत घेवन आमकां लावं नाकात. हो कितें तरी करात. घराच पडले तुमी कायदो हातीन घेतलो. घेवचोच पडटलो न्ही. तेंच्यांनी जे इश्यू जाल्ले पळय तेजेर आमी काय एक्शन घेवना अशी काय ना. चडशे आमी जे तेंचे इश्यूज फायराचे अशे आसले की आमकां फायर येना, फायर ब्रिगेड येना, ही रातची कन्विनियंट ना म्हटली. दिसाची वेंड आसा ते आपूण आमकां एक कॉपरेट करून क्लियर करतले अशें म्हणून सांगलेलें तेंच्यांनी. म्हणून आमी लास्ट वीक 2 वीक जातले तेन्ना आमी जे नायट जे वेंडर्स आपले सगळे दवरताले पळय ते आमी क्लियर करून घेतले. आतां दुसऱ्या तो परत इन्सिडंट जालो तितून आयज आमी एक साळगांवकर लेन आसा पळय थंय ऑलमोस्ट 460 मिटर्स फायराक दवरलेली आसा आनी बाय फेस आमी वयतली एक लेन घेतली आनी जी क्लियर करतली. म्हणजे जशी कन्विनियंट जातली फायराक वचपाक पळय ती. वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह सुरू. नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा सावन सप्ताह सुरू. सप्ताक गोंयकार तशेंच भायल्या बऱ्या कलाकारांची भजनां भक्तिगितांच्यो कार्यावळी जातात. सप्ताची फेरी 7 दीस उरता. फाटलीं 3 वर्सां कोविडांत सप्ताह मर्यादीत जाल्लो. अंदू मोठ्या दबाज्यान. न्यूज बुलेटीन सोंपतना वास्कोचो दामबाबाचो सप्ताह. जवळजवळ 3.5 वर्सांनी सुखरूपपणे आमकां कोविडांच्यान भायर काडून अंदू आमी हो 124वो आमचो वार्षिक सप्ताह हांगा मनयतात. 2-2.5 वर्सां सप्ताह म्हणटा तो आमचो सामुहीक करप बंदूच आशिल्लो. फाटल्या वर्सा जेम तेम थोड्या लोकांनी मेळून केलो. पूण जसो पयलीं घडटालो, जसो कोविडाच्या पयलीं घडटालो तसो आज आमी 124वो सप्ताह मनयतात. आतां ही 24 वरांची भजनां जातली आयज आनी फाल्यां. सगळे आमी सगळो जो इंतजाम करपाक सांगलेलो लास्ट मिटिंगेक वा ट्रॅफिकाचो जावं आमच्या हेल्थाचे आनी गोवा शिपेडान जे सगळे जे जाय गोश्टी जे सप्ताक लागता तेंचो सगळे आमी हांगा केल्लेले आसा. बऱ्या तरेन सप्ताह एक डिसिप्लिन्ड आनी ऑर्गनायज तरेन तशेंच सगळ्यो ज्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेवन रायट फ्रॉम फूड स्टॉल्स टू जे स्टॉल आसा सगळ्या तरेन आमी बऱ्या भशेन जावचे हाची काळजी घेतल्या. दामोदर म्हणटा ते आमी सदींच कितें कार्य करता ते दामोदराचें नांव पयलीं घेता. आनी आयज 24 तास आमी म्हणटा भजनी सप्ताह म्हणटा की 24 तासूय भजन चालू आसता. हे पण आमी सप्ताक एक बरें व्हडल्या प्रमाणान केला. आमी सगळे कावन्सिलर MLA सगळ्यांनी मेळोन बरें एक जायंट व्हील बी आमी ते सायडी दवरला. सगळे फर्निचर बी एक सायडी काडला आनी बरें व्हडल्या प्रमाणे केला. जवळ आतां 125 वर्सां जायत आयली हो उत्सव चालू आसा. आज आमी ह्या सगळ्या पळयतात. हो उत्सव येदो व्हडलो जाता. एक गोंयचो सगळ्यात म्हत्वाचो उत्सव मानलो वता. हो कोविडाक लागून एक 2-3 वर्सां आमकां त्रास जालो, सगळ्यांक जाल्लो. आनी आतां परत तेच्या नंतर परत झूम दबाज्यान हे फावटी वास्कोचो सप्ताह हो मनयलो वयता. ह्या सप्ताक हे दामोदराचो दीस आमी सेलेब्रेट करता. कित्याक आमचो गोंया म्हणटा तो वेगळोचार कांय ना. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे आमी एक. गेली 3 वर्सां आमकां कोरोना खातीर खुबशे रिस्ट्रिक्शन हाडचे पडिल्ले. सप्ताह रिस्ट्रिक्शन लोकांक एंट्री करपाक. ह्या वर्सा तशें रिस्ट्रिक्शन कांय ना. लोकांनी ताजो भरपूर लाभ घेवचो आनी जाता तितले लोकांक ह्यो मंडळांनी येवन दर्शन घेवचें.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.